कारण इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की तुमची इलेक्शनाक सगळे जाण एकठांय आयले आणि आम आदमी पार्टी तर अजून सुद्दां ते क्रेडीट क्लेम करता तुमच्या इलेक्शनाचे की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें. पण आज तुम्ही सामकी एकमेकाचेर बाण मारतात, फार मारतात, मिसायल मारतात, बॉम्ब मारतात, कितें कितें मारतात. कितें जालें? आता तुम्ही मिसाईल आणि बॉम्ब म्हणल्या पळय, हय इट इज एक्चुअली वन सायडेड. अजून आमच्या सायडींच्यान कांय फायरिंग जावंक ना. सध्या कितें जाय आशिल्लें तें अलायन्स, लोकांक जाय अलायन्स. लोकसभाच्या टायमार आनी आख्खे भारतान दाखोवन दिलें की येस द इम्पॉर्टन्स अँड द रिजल्ट ऑफ एन अलायन्स एगेन्स्ट द भारतीय जनता पार्टी. कितें जाता, लोकांक अलायन्स जाय. लोकांक जाय बेजिकली बीजेपीक डिफीट करपाक. कितें तें चल्लां पळय, वातावरण इज बॅड इन गोवा. गोवा इज बींग डिस्ट्रॉयड. And suddenly he starts attacking the Congress. So it puts more doubts in the mind ki why this is happening. When the national convener came, attacked the Congress party. Rather, I would say they attacked only the Congress president in Goa. That is where we became suspicious. In the last about 2 years, slowly we have built up the party. एक क्रुशल गजाल जी आसा कॅप्टन, ती म्हळ्यार तांचे आतां 2 MLA आसात. एक बाणावली आसा, दुसरो वेळ्ळी आसा. नाव दीज आर टिपिकल. तुमची जर वोटिंग पळयलें तुमच्या इलेक्शनाचे, यू गॉट सम ऑफ द हायेस्ट लीड इन दीज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. डू यू कन्सिडर देम काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर आप कॉन्स्टिट्युएन्सीज? सो ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाच्यो फाल्यां, आपाच्यो काय काँग्रेसीच्यो? We are going all out now, Congress. We'll have to go all out. We cannot sit and be sitting ducks म्हणटा पळय ते, शूट करता पळय तशें. If you see Vellim, our candidate lost by 169 votes, if I'm not 169 म्हाका दिसता. इन द असेंब्ली. Assembly. Yeah. And Benaulim, it was quite a narrow, it was a 3-cornered fight. So since then, म्हाका दिसता a lot of things have changed. You know, we have structured ourselves, whether Benaulim, Vellim. So आमचो पळय जो candidate आशिल्लो, he is the district president. So I think so we have to now take a hard call. आर यू सेईंग दॅट आयच्या घडयेक बाणावली आणि वेळ्ळी काँग्रेस असेंब्ली इलेक्शन जिखपाक शकता? म्हाका दिसता हय. एज पर बूथ वायज तर आमी पळयत जाल्यार. And we can't take it for granted. We'll have to go all out now.